नमस्कार माझ्या मोगाळ इश्टानो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया एकदम सादी आनी सोपी रेसिपी, ती म्हटल्यार गोवन ग्रीन कोकोनट चटणी सँडविच। तर यो सुरवात करया। ग्रीन चटणी करपाक एका मिक्सरान हांव एक चुडी ओली कोथमिरेची घालून घेता। तातूंत घालता 4 हरवी मिरसांगो। ह्यो हरवी मिरसांगो अश्यो मोडून घेता। ती केली म्हणटकीर मिक्सरान वाट्टा आसतना बरें पडटा। तातूंत घालया अर्द इंच आल्याचो कुडको। थोडीशी आमटान घालून घेता। 4 ते 5 लसणीच्यो पाकळ्यो घालया। हो कांदो हांवें एक उजार भाजून घेतलेलो, तो असो सोलून कातरून घेतला, तो घालून घेवया। 1 चमचो घालता जिरे, अर्द चमचो हळदीचो पिठो, अर्दो लिंबू असो कातरून ताचो असो ज्यूस काडून घेवया आनी इल्लेशें उदक घालून हें आमकां बरें वाटून घेवपाक जाय। तर हें पळया आमी अशें बारीक वाटून घेतला। हांगा आमी चडूय पातळ करून घेवपाक जायना, जाता तितली मोठी दवरपाक जाय। मागीर तातूंत इल्ली सोय घालून घेवया। हांवें हांगा अर्द नाल्लाची सोय कातून घेतल्या, ती घालून घेता। ताच्या उपरांत तातूंत घालया 1 चमचो साकर, अर्द चमचो मीठ आनी इल्लेशें उदक घालून हें आमकां परत एकदां बरें वाटून घेवपाक जाय। आनी ही पळया आमची गोवन ग्रीन कोकोनट चटणी वाटून तयार जाल्ली आसा। ही वाटता आसतना चड अशी मोठीशीच वाटपाक जाय, चडूय बारीक करपाक जायना। आतां ही चटणी आमी बरी ब्रेडाक लावन घेवया। तर हांवें हांगा 3 व्हायट ब्रेड स्लायसीस घेतला। तुमी हाच्या जाग्यार ब्रावन ब्रेडूय यूज केल्यार जाता। आतां आमी हाका चटणी लावन घेवया। तर फर्स्ट ब्रेडाक आमी बरी अशी चटणी सारोवन घेवया। ताका अशी बरी वेवस्थीत लावन घेवपाक जाय। तशीच आमी दुसऱ्या स्लायसाकूय बरी चटणी लावन घेवया। आनी थर्ड स्लायसाक आसा पळय, ताका आमी थोडो बटर लावन घेवया। मागीर अशे तरेन तो बटर लायिल्लो ब्रेड स्लायस ताजेर अशें घालया आनी ताच्या वयल्यान ती दुसरी चटणी ब्रेड स्लायस घालून घेवया। मागीर ती सुरयेन अशे सायडीची एजीस आसता ती कातरून घेवपाक जाय। तुमकां नाका जाल्यार तुमी अशी बी खाल्यार जाता। आजकाल चडशे लोक तर ब्रेकफास्टान सँडविचूच खातात। तर अशें आमी कातरून घेतला। आतां मदल्यानूय आमकां अशें 2 ताजी अर्दा करून घेवपाक जाय। हे पळया अशें सवका अशें अर्दा करून घेवपाक जाय। आनी अशे तरेन तुमचें सादें आनी सोंपें अशें गोवन ग्रीन कोकोनट चटणी सँडविच खावपाक तयार जाल्लें आसा। तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात, सामकें सोंपें आसा। आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।